रेस मागूस पंचायतीन नव्यान उबारिल्ली बिल्डिंग बेकायदेशीर म्हूण एक्टिव्हिस्ट राजेश दाबोळकार हायकोर्टात गेल्लो। ताचेर सुनावणी जाल्या उपरांत बिल्डिंग कायदेशीर आसा की ना ती सेक्रेटरीन चौकशी करून 6 म्हयन्यां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान ऑर्थ दिल्ली। पंचायतीचो कारभार खंय पोरन्या बिल्डिंगेंत व्हरता अशें उतर तेन्ना पंचायतीन कोर्टाक दिल्लें म्हूण राजेश दाबोळकार सांगता। हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें ऑपरेट करूं नाका पंचायत म्हणून न्यू बिल्डिंग, आनी तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लें, रिटर्न दिलें हायकोर्टान कितें आमी ऑफिस पळय आसा ते ओल्ड बिल्डिंगेक शिफ्ट करता म्हणून। आतां ही ओल्ड बिल्डिंग हांवें आतां सरपंचाक विचारली आसा मंथली मिटिंगेक, बाबा तुमचे ओल्ड बिल्डिंगेन ऑफिस दाखय म्हणून। तरी आसतना तेंच्या न्यू बिल्डिंगेन आतां तेंची मंथली मिटिंग चालू आसा। हो खरो म्हणजे कोर्टाचो अवमान। टेक्निकल क्लियरन्साक डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट केल्या, जो पर्यंत 6 म्हयन्यान इन्क्वायरी कंप्लीट जायना तो पर्यंत रेग्युलरायज आनी कसलीच परमिशन हे बिल्डिंगेक दिवं नाका म्हणून। जर हेंच्यांनी प्रयत्न केलो त्या ऑफिसराचेर आमी लोक आयुक्तान कंप्लेंट फायल करतले। ऑलरेडी टीसीपी मिनिस्टर आमी कंप्लेंट दिल्ली आसा, डिपार्टमेंटाकूय दिल्ली आसा। सरपंच सुष्मिता पेडणेकर म्हणटा पोन्नी बिल्डिंग सामकीच गलगल्या गायिल्ली, बिल्डिंगेच्या प्लास्टराचे कुडके पडटाले। असोच एकल्याचेर पडल्या उपरांत नवी बिल्डिंग बांदपाचे थारायले। कशी कायदेशीर आसा ते आमी कोर्टान दिल्ल्या वेळा भितर डॉक्युमेंट दिवन सिद्ध करतले म्हूण सरपंच सांगता। ती ओल्ड जी बिल्डिंग आसा ती समथींग 1972 अशी कितें आसा, आनी ती बांदपाची कारण म्हणजे सकयल ते आमचे लोकल्स बसताले आनी तांकां खूब प्रॉब्लम जाताले। आनी एकटेचेर तर अक्षरशः तो एक हेजो फातर आशिल्लो पळय तो पडून बसून ती म्हणजे बरी हॉस्पिटलान वचची पडलेली। ताका लागून आमी ते इमिजिएट तो सगळे हे मार्केट करपाक लागून आमी न्यू बांदली, रिकन्स्ट्रक्ट केली RDA। आनी दुसरें म्हणजे ही जी आसा ही ओल्ड आमची बिल्डिंग 2007ची। आतां पळय कोर्टान कितें दिलां पळय तेज्या प्रमाणे आमी 6 म्हयन्या भितर आमी कितें आसा तें करतली। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार।